मुंबई सीएसटी लागसर ब्रेस्तारा राती फूट ओव्हरब्रिज कोसळ्ळो। फाटले वर्सा अंधेरी कोसळिल्लो। रेल्वे फूटब्रिज आयल्यात गलगलाक। सेफ्टी ऑडिटात हे ब्रिज अनसेफ म्हूण रिपोर्ट। मात अपकीर्त जाल्या उपरांत खापर माथ्यार मारपाच्यो सरकारी चवकश्यो सुरू। रेल्वे फूटब्रिजांचे हे परिस्थिती गोंयांतूय आडवाद ना। प्रुडंटात मडगांव आनी वास्को फूटब्रिजांची सेफ्टी पळोवणी केली। म्हाका अशें दिसता की हो ब्रिज आहा हेजेर मेंटेनन्स जावपा जाय। समज क्रॅक्स आसा जाल्यार ते क्रॅक्स फील जावपा जाय किंवा खंय कितें तेजेर समज लोखंड जावं किंवा रस्टेड आहा ते रिप्लेस जावपा जाय। त्यान भायर समज न्यू ब्रिज जाता दॅट वील बी वेल एंड गूड। सो हांव मागता रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन की तेंच्यांनी हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करचें ताबडतोब आनी कितें तेजेर सोल्युशन काडचो। वास्कोच्या पुलांची परिस्थिती बरी म्हणपा सारकी नाच, मात अदी मदीं मेंटेनन्स करून रेल्वे ह्या पोन्न्या फूटब्रिजांक दीस दुखलता। तेन्ना आमी पयलीं जेन्ना हांगा ब्रिज हो कोसळटा म्हणून तेन्ना हांवें तुरंत IOW आनी तेंच्या ऑफिसरांक फोन मारून सांगलें आनी तेंच्यांनी रोखडी एक्शन घेवन हे जे रेल्वेचे पोतयो आसा ते घालून तेणें मातशें घटसाण केलें ब्रिजाक आनी तेंच्यांनी म्हाका प्रॉमीस केलें की हांगा रिटेनिंग वॉल येतलो म्हणून। आनी सिमिलरली जो ब्रिज फूटब्रिज आसा वास्को टू बायणा कनेक्ट करता जे स्टुडंट्सां खातीर आहा ते तांच्यांनी एक प्रपोजल घातला की तो कंप्लीट मोडून ताका कॉन्क्रिटायजेशन करून ताका परतो पेंट करून तो एक नवो फूटब्रिज करतलो। हाँ, रेलवे के 2 FOB हैं वास्को रेलवे स्टेशन में, वो वेल मेंटेन्ड है। फिर भी सेफ्टी के लिए हम लोग उसका पूरा कंक्रीट तोड़ के नया एक प्रपोजल डाला गया है। उसका पूरा वॉकवे का ये तोड़ के पूरा नया कंक्रीटिंग करेंगे। और माता स्कूल ये ड्राइवर का जो FOB है उसके नीचे में एक रिटेनिंग वॉल बनाने का प्रपोजल है और वो अभी दो महीने के अंदर बिफोर मानसून कंप्लीट। सीएसटी रेल्वे फूटब्रिज पडलो तो कळमल्यान। मडगांवात तीच परिस्थिती। रेलिंगां कळमल्यात, वेल्डिंग सुटपाक लागला। रेल्वेचे कोण थंय नजर घालता अशें दिसना। आधी फूटब्रिज केल्या म्हाका जायत वर्सां जालीं, सो तेजे एवरी मेंटेनन्स जावपाक जाय। गव्हर्मेंटान रुटीन चॅकअप करपाक जाय। आमच्या हांगासर गोवा गव्हर्मेंटान हे फूटब्रिज पळय आसा बारीक बारीक, एक स्टेशन रोड आहा, 2 रेल्वे गेटी कडेन आनी एक हांगा एक पॅडान हे मातशें लक्ष घालपा जाय। रातचे लायटी बी पेंटा ती मातशें पळोवपा जाय, कित्याक फाल्यां हे रेल्वे कडले पूल जर कोसळ्ळे जाल्यार फाल्यां रेल्वे वयता, व्हडलो प्रॉब्लेम जाता, लोकूय चड मरपाक शकतात। सगळे बिल्डींग गेला, जाळी गेल्या, ब्रिज कितें आसा वयता वयता आसतना देंवल जाल्यार तो फूटब्रिज हालता सारको, ताका सारकी जंपिंग जाल्ल्या भशेन जाता। घडये वर्दळ दाट नाशिल्ल्यान रेल्वे रिस्क घेता आसुये, पूण वयर सकयल्यान वचपी कोणाचो वेळ फास्ट आसत अपकीर्त घडले जाल्यार जीव तो जीव मागीर कोणाचे मानगुटीक धरतले। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी सावयो डायस।